स्पीकर सर, वो व्हडलो इश्यू कजिनोचेर जितले आमी कोंत राहा आमी एक्सेप्ट हें करूंक जाय की कजिनो इंडस्ट्रीचे शिवाय हांगा तुमचें टुरिजम चलूंक शकना, की हे वयल्यान आदेश आयला आनी हे हांगा बील हाडला. हांगा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅज बीन ऑपोज टू दीस बील. The minister who is member on the GST Council has opposed it, vehemently opposed it in the GST Council. That's what I've read. And Goa and Sikkim are the only states. अशें धरया की हें जावन आमची काजिनो इंडस्ट्री कोलॅप्स जाता. आनी खंयची तरी स्टेट घेता. हांवें आयकलां मुंबय ते करूंक सोदता म्हणून कायदो. मुंबय कायदो करूंक सोदतात ते टू से की सगळे गोंयांत कित्याक वता, काजिनो खातीर वता. चल आमी काजिनो थंय करया म्हणून. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें ताकतिकेन केल्लें बील. हें तुमी सिलेक्ट कमिटीक धाडा, डबल इंजीन वापरा. काल तुमी मुखेल प्रधानमंत्र्याक सांगूं येता आशिल्लें, मे बी विकसीत भारतान तें येना, पूण विकसीत भारत म्हळ्यार अशें न्ही की कितें आसा तें बंद उडोवपाचें, तेंय जायना. हांव ओपोजिशनान आसून एक्चुअली खरें हांवें सपोर्ट करप तुमकां हाजेर की काजिनो बंद उडोवया म्हणून, पूण हांव तें करना. कित्याक एक टायमार हांवूय थंय बशिल्लो. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनशाक आसपाक जाय. आनी इकॉनॉमी कशी आसली जाल्यार इकॉनॉमी आज तांचेर थोडी आसा. You cannot say rule out that casinos are not aiding our economy. So therefore, in the I think the sentiment of the House will be that this type of a bill is completely an injustice. It will go to the court. It will be struck down. The legal sanctity of this bill is zero because it does not stand the test of law, neither here nor anywhere. 10,000 कोटीचे सांगताले. Speaker sir, now if this casino failed to pay this GST, will the Honorable Chief Minister review their license if they fail? Because this government has issued notice. Have you? आता जेन्ना एक इंजिन सांगता की 10,000 कोटीचे हें जाला म्हणून, they were given time to go to court. But when this issue was raised on the second day, आमी हें विधानसभेन मांडलोलें की 10,000 कोटीचे हो घोटाला म्हणून. आनी who is protecting this casino lobby? Because जे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिवपाक जाय, कितलो अमाउंट इज रिसिवेबल, इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसिव्ड फ्रॉम टू द स्टेट एक्सचेकर. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आनी म्हाका दिसता जे आज एक गोंयचे म्हाका दिसता एक नांव पाड जाता की कसिनो हे बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सदां कितें म्हणटा, काँग्रेसीन हाडमू. अरे तूं बंद कर, हांव सदांच म्हणटा बंद कर. तुका लोक सल्यूट करतले, बंद कर. तो आमी बिलान कन्वर्ट करता. GST एक्ट अमेंडमेंट सेंटरान 18/8/2023 केलो. गोवा GST ऑर्डिनन्स इश्यूड केलो 15/9/2023. ओके, एंड बोथ आर दिस इफेक्टिव्ह फ्रॉम 1 सप्टेंबर 2023. 1 सप्टेंबर 2023 तो इफेक्टिव्ह लागू जालो. ओके, नाव द गोवा GST अमेंडमेंट इज टू रिप्लेस इन द ऑर्डिनन्स. वो आमी करता. आतां हितूर आत्ताचे बिल जे पास करता तितूर आमी स्कील गेम, अनस्कील गेम भितर हे सगळ्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही त्यो क्लियर करता. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हो आत्तां बिल पास करप गरजेचें आसा. दुसरी गजाल, ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला. ऑर्डिनन्स फाल्यां लॅप्स जावंक शकता. कित्याक वॉट इज द बिग डील? दुसरी गजाल, तो जो 10,000 कोटी जो परत जे सांगता पळय न्ही, इट इज विथ द सेंट्रल GST. ताची केस सुप्रीम कोर्टात आसा. ओके, त्या ती दॅट. No, but what is the expected revenue what is the expected revenue for the state of the 10,000? पयली 18% येतालो. आतां खंयचो तो CGST कडेन आसा. ती केस केन्ना सुप्रीम कोर्टान क्लियर जातली पळय न्ही विशय. ओके, कारण इट इज एन हिंगा रीण 36,000 करोडाचें आहा आज सरकारालें. हे 3-4 हजार तेक तरी मेळटा. हे तेक मोडू मेळटले. ही शूड प्रेस फॉर दॅट. हॅव यू ऑल सेंड एनी नोटिसीस टू देम आफ्टर द सेंट्रल गव्हर्मेंट इश्यूड नोटिसीस? सुप्रीम कोर्टात ती केस चालू आसा. हांव परत एकदां सांगता. आनी सुप्रीम कोर्टात सेंट्रल GST जी आहा पळय ती केस कंटिन्यू आसा. Before the case, I pointed this out to you in the last session.